आम्ही गीत घेऊया A8 पेज नंबर 4 देवाची वेदी सोरी. देवाची वेदी सोरी हावेदो कुशल कैसोंदोस म्हाका दिदोल्यो देवाची विस्वास दवरून हावेदो देवाची हावेदो तुजो उजवाड म्हजेगा तूं विस्वाशी म्हूण कळून तुजो उजवाड म्हजेगा तूं विस्वाशी म्हूण कळून. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची खासगी मागणी तेसां आसत ती मनांत धरात. आमकां खूब जाणांनी मागण्यांची विनंती केल्ली आसा. थोडीं जाणां आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात वो काजाराचो दीस मनयतात आनी हेर ज्यो गरजो आसात ताणें विनंती केल्ली आसा त्यो सगळ्यो आमी मनांत धरया. ह्या मिसाचें जी खरी तिनतेसां आसात ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपुणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचो रोचणार. आमी रोचना. आमी ताचेर पातयेवन आसा. ताचे विरयत आमच्यान जिवंक जायना. कशें आमकां कळटा? प्रत्येक सुस्कारांत सुस्कार आमकां जिवीत दिता. सुस्कार ना जाल्यार आमी मरता. तर इतलो लागशिल्लो संबंद जो देवाचो आमचे सगळे आसा तो आयज आमी वाचपांनी आयकतले. हांव देव आमच्यो सगल्यो गरजो जाणो मागच्या आदींच. तर आमी खालतेपणी ताचे कडेन मागोंक जाय आनी तो सांगतलो कशे भाशेन मागूंक जाय. पूण मागतना दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक जाय. ती आमचेर कितें तरी वायट करतात आनी आमी जाणो तांकां तर आमी बोगशीत जाल्यार आमकां ती कंट्रोल करची नात. देवा सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जियेतल्या म्हणून आयज देवाचें उतर आमकां सगळें हें स्पश्टपणी सांगता. ह्या वेळार आमी पातकी मनशां, देवाची भुरगीं खरीं, पूण हें पातक काडूंक आमी देवा कडेन मागया आनी सगळीं जाणां काळजांत थावन हें मागणें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्प दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली असो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आतां आमी शिदिदान आयकुया. भागीयोत पावलून बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणानो,
म्हजें पिशापण तुमी इतलें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसता. म्हाका तुमचे पासत प्रिमॅक्सां बघतात ती देवाचीच प्रिमॅक्सां. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ता लग्नाचें उतर करून दिलांत आनी हे परी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यांत. पूण सोरपान आपले नाड बोदेन हे वेक नाडली. तशेंच क्रिस्ताची सरळपणान भक्ती करची आसा ती सोडून तुमचे चेतना पयस वेतीत म्हणून म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणेय येवन हांवें परगोटूंक ना तसलो जेजू तुमकां परगोटलो जाल्यार वो तुमकां मेल्ला ताच्या तान वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार वो तुमकां मेल्ला ताच्या वून वेगळें शुभ वर्तमान परगोटलें जाल्यार हें सगळें तुमी बरे कशेन घेता. असले आपूण धर्मदूत म्हूण सजमतात पूण तांचे वून हांव कांय उण्या मोलाचो न्हय. हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत पूण जाणवाय म्हाका उणी ना. सगळ्या विशयांनी आनी तुम्हा सगळ्या वजेर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिलां. देवाचें शुभ वर्तमान फुकट तुमकां परगोट करून तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाका हांवें किरकोळ केला म्हूण घडये म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सभा कडसून फूल ना पाकली घेवन तुमकां हांवें दुर्बल केल्यात. तुमकां हांवें दुर्बल केल्यात आनी तांकां हांवें केल्या आनी तुमचे मदें घरचे पर्यंत सांपडलेलो आसतना हांवें कोणाकूच जोड जावंक ना. कित्याक मासेतियेंत आयले ते म्हज्या गरजांक पावले. कशेच भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचो ना. म्हजें सवें आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां. आख्खीयेंत ही म्हजी व्हडवीक हांव उबोवंक दिवचो ना तें खरें. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना देखून हांव कोत्ता म्हूण देव जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जाबाब जातलो सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितिवंत आनी विस्वाशी. जाबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितिवंत आनी विस्वाशी. बरो मनीस एकठांय जाता आनी लोकांची जोमात बसता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कोतुवां उंचलीं व्हरतीं ताचेर सोंतोसतात आनी तीं नियाळचीं. आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितिवंत आनी विस्वाशी. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत परजोलीत ताचे प्रमाणीकपणान बालता तोखता सदांकाळ आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकुतीन बोल्लोलो. आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितिवंत आनी विस्वाशी. आपूण कोत्तात त्या सगळ्यांक तो नितिवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वासपणाचे शासनाच्या शासनाक तारायलेले प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मानून हाडलेले.
आमचो जबाब सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवोत आनी विश्वासी. सो वर्तमानाक उबे रावया. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. देवान तुमकां आपली आपणायलेली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना विदेशां बरी उतरांचो बोवाळ करूं नाकात. उतरांची चड बोवाळणी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचे चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमचे चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांचे चुकी बक्षिनान जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमचे चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाळणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां पावलो अशें सांगता की देव आमचो मोग कशे भाशेन कोत्ता. एक न्हवरो आपले व्हंकलेचो मोग कोत्ता ते भाशेन. पूण हांवें तुमकां सांगलें, तो आमचो रोचणार, आमी ताची रोचना. आनी हो संबंद अदीक खोलायचो. तेच भाशेन जसो न्हवरो आपले व्हंकलेचो मोग कोत्ता, ते भाशेन तो आमचो प्रत्येकाचो कोत्ता. आतां देवान आमकां हो आकार दिलोलो आसा, दादलो आनी बायल. आनी आमी जाणो कशे भाशेन आमचें आकर्शण एकामेका सोबे आसता पळय तें. पूण तातूंतल्यानूच देवान आमकां खूब आनिकूय घडून दिलेलें आसा, घडलेलें आसा. पावलो हें समजून तो मागीर शिस्ती प्रमाणे न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान बरोवन जसो मोग जेजून आमकां दाखयला करूंक जाय, ते भाशेन तो आपल्या सगल्या भक्तांचो करूंक लागलो. जे कोण जेजूक आतां ओळखूंक लागल्या तांचो ते भाशेन तो मोग करूंक लागलो. आनी तो खूब दुखवलो जेन्ना ते सगळे क्रिस्ताक ताणें ओपून दिलेले. आतां ते क्रिस्ताचे पाटलावदार न्हय,
कोणूय तांकां कितें सांगीत जाल्यार ते वाटेन वेतात. आतां हें आमचे मदें घडटा खूब पाटी. आमकां आमचे जेन्ना संकश्ट येतात तेन्ना आमी देवाक पयस कोत्ता. खंयचर दुसरे देव आमकां आतां ताका इलाज दितलो म्हणून थिंचूर वेता आनी हे भाशेन आमी खऱ्या देवाक सोडटा. कित्याक आमच्यान तें सोंसूंक जायना म्हणून. पूण तेच स्थितीन तो आमकां मदत करतलो म्हणून तो आमकां दाखयता. हें आमकां स्पश्टपणे कळना पूण तो आमकां तरी पूण बक्षिता. कित्याक तो आमकां हे परी सारकी समजणी देवाच्या मोगाची तो करून दाखयता. आनी जेन्ना आमकां देवाचो मोग मागीर कळोंक लागता तेन्ना आमी देवा सारकी जावंक लागता. पावल आपल्या जिवितांत तें दाखयता. दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां, आमी मागच्या आदींच देव जाणो कितें जाय पळय तें आमकां. तर ह्या बोरवाशान आमी सदांच ताच्या एकवटान रावंक जाय. तो रचणार, आमी ताची रचना. तो आमकां सगळें फावो करतलो. दिसपटो गिरायस पर्यंत तो आमकां दिता. पूण आतां आनी एक मुद्दो तो आमकां सांगता. कितें, आमी जशी दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता तशीच तूं आमची पातकां भोगोस. आतां पळयात, आमचो संबंद जो आसता दुसऱ्या बरोबर तो खूब पाटी ती आमचेर घराणे कोत्तात, ती आमचेर बोगलांड घालतात, ती आमकां कितें ना कितें म्हणटात. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तांकां बोगसूंक जाय. आतां तें आमचेर घेवंक फावना. एक तुमकां आयडियर दिता. आमी संत्री वापरता न्हय. संत्री कित्याक लागून वापरता आमी, आमचेर पावस पडना जावच्याक वो आमकां वत लागना जावच्याक. तेच भाशेन जेजूच्या नांवान तर आमी रावत, आमकां ती कितें म्हणटात कोत्तात तें आमकां लागचें ना. संत्री भाशेन तो आमकां आडो घालता आनी राखता. आनी हे भाशेन आमकां ती कितें म्हणटात कोत्तात तें समजोंक लागता. समजलें की ना आमी तांकां बोगसूंक शकता. आनी हें सगळें काम पवित्र आत्म्याचें, जो जेजू आमचें सगळें कोत्ता. कित्याक ताका एकवटून आमी ताचेर सगळें दवरता आनी तो आमची मनां उजवाडायता. आनी आमकां जेजून मागीर सांगलां, आमी जशे भाशेन दुसऱ्यांची पातकां बक्षितल्या ते भाशेन आमकां सुर्गेचो बापूय आमची पातकां बक्षितलो. तर हे सगळें आमी जेजू सगळें समजून घेवया. कित्याक ताणें आमकां स्पश्टपणे कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय तें शिकयलां. आनी चड करून आमी तर दुसऱ्यांक बक्षिना जायत जाल्यार ती सगळ्यो गत आमकां आमचें जिवीत कंट्रोल करतात. ती आमचें जिवीत चलयतात. ताका आमी सदांच जेजू सगळें भायर दवरया आनी आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत जियोया. हें सगळें समजून जियोवच्याक आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया. आमचे हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुणीत मनांत आत्म्यान भरोन येता. आमचो सुरवुंडार, आमचो रोचणार आनी आमकां तो जिवीत दिनार. तर आमी सगळीं आमची चिंतना, भावना, चाल जी आमकां आनी दुसऱ्यांक शांती हाडिना ती सगळीं ताचे सगळें दवरया. आनी तो आमकां नितळकाय दितलो आनी ताचें निर्मळपण आमचें सगळें घालून ताच्या पवित्रपणान तो आमकां अदीक आनी अदीक घडोवन हाडटलो. हांव जसो पवित्र तेच भाशेन तुमी पवित्र जायात म्हणून ताणें आमकां सांगलां. प्रत्येक सुस्कारांत आमच्यान ते भाशेन ताका ओपून आमचें जिवीत ताचे सारकें घडोवन हाडच्याक ताच्याच ताब्यान आमचें जिवीत घडोवन दिवया. तर ह्या वेळार हे भेटवणी वरवीं हें सगळें घडोवंक शकता. आमी ताका आमचें जिवीत भेटोवया आनी सगळें आमचे भितर घडटा तितलें आनी दुसऱ्यांकूय जीं पातकां जीं येतात तांकांय आमी जेजू सगळें दवरया. आमेन. आमी गीत घेवया C4 पेज नंबर 29. आसा जेजू, आसा जेजू.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खावन सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमता. जिवे बावडतान ताचें पुनर्जीवन परगट्टा. थीर बोरवाशान ताचे मैमवत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक. तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगोठुया. तुझ्या खुर्साक आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती चे पोती बा घेवन झुजे बा घेवन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हे मागणें जेजून आमकां शिकयलां. अजारांनी कितलेच फावटी आमी हे मागणें म्हणलेलें आसा, पूण आतां म्हणटाना ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन सगलीं आमची इंतेसां आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमचे इगोर्जे पासत, आमच्या ह्या देशा पासत आनी संवसारा पासत मागया. चड करून कितले घेरां नाका जाल्लें बोगसूंक जायना लोकांक, तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी आतां जेजूच्या एकवटान बापाक आमचे मागणे उबारया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें तेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजसुर्की पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक पुण्यान आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भाड ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका कोटांत सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूके कोटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाचें भोवमूलीक महासुखत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D27 पेज नंबर 61. मोशा देवा तूं सोर बरो. Soglia
आमचे दोळे धांपया आनी भितर जेजू आमचे सोबे आसा. आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हणजे आमचे खाळसांत. कितें व्हडलें बाग आमचो रोचनार आमचे भितर जियेता आनी तो सदांच थंयसर आसा. न्हयच तो आमचो रोचनार पूण तो आमचो सोडवणनार आनी आमकां तो जिवीत दिता. तो आमचो जिवीत दिनार. तो ताका एकवटून आमो वेळ सारया. सुमी म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावच्याक ताका तुजे नांवी सांबाळ्ळा. मागुया, प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत शिकूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. आमी गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. संवसारांत वचूंक जाय. संवसारांत आमी वचूंक जाय.